मानिवंत आग्नेल मनशां जिणी सोवें एकचार बांदूंक आमकां नमुनो हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. देवाची रोसणेची काणी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार मेळटा. देवान आमकां एकामेकाच्या संबंदान जिवंक, एकामेकाचो हुस्को धरूंक आनी एकामेकाच्या आदाराक पावंक रोचल्यात म्हूण आमकां थंय मेळटा. तेंच करूंक आनी मनशांचो एकवट थिरावंक मानिवंत आग्नेल आमकां स्फूर्ती दिता. कसलीच ऑतोर करिनासतना तो सगल्यांच्या गरजांक पावलो. सगल्यांचो हुस्को ताका आसलो. जात, कात, धर्म तें पडे नासतना सगल्यांक एक सारकी तो लेखतालो. आपल्या लोकांकूय तो एकवटान आनी शांतीन एकूच फामील कशी जिवंक नेट उर्बा दितालो. असलेंच जिवीत जिवंक तो आमकां एक नमुनो. ताच्या सांत कोरोना पासत आमी मागुया.
पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो गोरां आसलीं ती विकून ताचे दुडू ती हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयाशीं दवरतालीं आनी मागीर जोण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वाडटाले. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घातलें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयाशीं दवरले. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोलाचो पट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसलो तीर केलाय. औरंबाक तावन तुजें शिवासन गोट उबें आसा. सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्पोरा. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलना. सर्वेस्पोर सोरोसोर सर्वेस्पोरा तुज्या घरान फांगतली पवित्राय. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Uluja ta sumia, tuji zaklaj goda. Zasna utra, razam bagula leta. Uluja ta sumia, tuji zaklaj goda. Tuji zasna utra, razam bagula leta. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान आपले दोळे सर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा, हांवें मागणें करता तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतले त्या मनशां पासत. ती सगळीं एक जावं तूं बापा म्हजे सवे आसाय आनी हांव तुजे सवे आसा. तेच भाशेन ती आमचे सवे आसूं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. जशें आमी एक तशें ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्ले मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सवे आनी ती म्हजे सवे, अशें ती सुपुर्णायन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्ल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशी
तुवें म्हाका दिल्ल्या ती मोहिमा ताणें पळोवची, कित्याक संवसार रुचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखला आनी तुवें म्हाका पाठवलें म्हूण हाणें वळखला. हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे पुरी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवे आसतलो आनी हांवूय तांचे सवे आसतलो. जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. Konkani ka Krista. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयज केरीतपणी पाद आग्नेला पांय चोरची आमी आयल्या आनी मागोंक हो आमचो एकवट पयले सुवातेर आमच्या घराब्यांत आमचे समुदायांत एकचारान आमी जिवंक. स्तोत्र गीत आमी आयकलां 133 आमकां अशें सांगता, भाव भयणी एकवटान जेतात तेन्ना जिवीत कितलें बरें, कितलें सोबीत आनी सुंदर. एकवटान जेतल्यांक आमी पडले जाल्यार काळजाक आमच्या दादूसकाय भोगता. मोगान एकवटान ती जियेतात. ह्या मोगाचेर आनी एकवटाचेर जियेल्ले मनशां खरेपणी जेजूची पाटलावदारां. एक महान ओस्तोरी मादर ट्रिजा हांवें अनुभवला, तुमी घोडये अनुभवला आसतले, घोडये पळयल्या आसतली. नोबेल पीस प्रायज ताका फावो जालो आनी तिच्या जिवितांतल्यान एक घडणी जेन्ना मादर ट्रिजा जेवण व्हरून एके हिंदू फामिलीक दिता. ती हिंदू फामिलींतली आवय हें जेवण घेता आनी ताचे 2 भाग करता. वेगी वेगी एक भाग घेवन धांवन वेता आनी एक मुस्लीम फामिलीक ती वांडटा. मादर ट्रिजा ती ओस्तोरेक पडयताली आनी पळोवन ती अजाप जाली. न्हय फकत जेवण दुसऱ्याक दिलें म्हूण, पूण आपणाक उणें करून आपले फामिलीक उणें करूंक दुसऱ्यांक वांटलें. ही मादर ट्रिजा हे फामिलीक पळोवन तोटाकली आनी देवाक आर्गां दिवंक लागली. कित्याक हे ओस्तोरेन हिंदू आवय ती आपल्या भुरग्यांक आपले फामिलीक उणें करून दुसऱ्यांक वांटलें. आनी तिचे लागीं विचारलें जाल्यार तिणें म्हटलें, तेवूय फामिलीक जेवणाची गरज आसली पूण तांकां कोणें जेवण दिवंक ना. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, असल्या भावपणान एकचारान जिवंक ती शिंकली. जेजूची उतरां तिणें पाळ्ळीं. तशें आमी पळयता आदल्या पयल्या वाचमांत कशे भाशेन आदलीं क्रिस्तांव भाव भयणां एकठांय जियेतालीं. आपली भाटां बेसां इकून पयशे एकठांय दवरताले आनी सगल्यांचो परोमास जातालो. सगल्यांक सवें हुस्को दाखयताले. कुशालपणी ती जियेताली. उंड्याचे मोडणेन ती एकठांय जाताली. मागण्यांत ती एकठांय जाताली. भावपणाचो एकवट तांचे सवें दिसून येतालो. आनीक जायतोच लोक तांच्या जोम्यान भितर सरतालो. हो एकवट भावपण तांचे सवें दिसून येतालें.
आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजू मागणें करता. बाप आनी जेजू एकूच. जेजू बापाक म्हणटा, जशें आमी एक तशेंच म्हाका दिल्लो म्हजी हिंड म्हजे बरोबर आसलेले सगळीं एक जावंक, एका मनाची एका काळजाची जावन एकचारान जिवंक, एकवटान जिवंक तो आमकां शिकयता. सगळ्यां सगळें मोग दाखयतालो, मोगान जिवंक तो शिकयतालो. तशें आमी हांगासर आयज ह्या दुसऱ्या दिसाक नोवेनांत भाग घेतना पाद आग्नेलाच्या जिविता वयर आमी थोडो लक्ष दवरतना जावं शिरोडा गांवांत, कुमटा गांवांत, सावळदे गांवांत पाद आग्नेल आपलें काम बरे भाशेन केलें. भेदभाव करूंक ना. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव, दुसऱ्या धर्माचे लोकांक बरे भाशेन वागयले. मोगान एकवटान तो जियेलो तांचे सरशीं. आयज ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमचो जबाब कितें जावं दी? मोगान एकवटान जिवंक. पयले सुवातेर आमच्या घराब्यांत आवय बापूय आनी भुरगीं मोगान एकवटान जिवंक, घोवान आपले बायलेक रेस्पेत मान दिवंक, बायलेन आपल्या घोवाक रेस्पेत मान दिवंक, भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक रेस्पेत मान दिवंक. आनी जेन्ना एकवटान मोगान हो घोराबो चलता तेन्ना सगळेंच बरें चलता. आनी देवाचे भिरांतेन हो घोराबो चलतना दुसरें पळयतात, ह्या घोराब्यांत मोग एकवट आसा. होच मोग आनी एकवट आयज आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत मागुया ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं. सगळीं उबी रावया. थोडी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमचो स्वभाव जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. हांवें तांकां तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक एकवटून देसांतले पोरचेक जेजूच्या पावलांनी चलूंक शिकूंक बापाची कृपा आनी साणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा. नितीबंद बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांव तुका वळखता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजांत, देशा, धर्मा आनी जाती काती मदीं कसलोच भेदभाव करिनासतना एकवट विस्तारतलीं हात्यारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवूं. जायतीं आमचीं भावां भयणां क्रिस्तांव आनी पवित्र सभेचे शिकवणे आड गेल्यात. ती सगळीं जेजू सांगाता एकवटून ताचे सारकें काळीस मन आपणावंक बापाची कृपा तांकां मागुया.
आमच्या गोळाब्यांनी वाड्यांनी आनी गांवांत एकामेकाची गरज वळखून एकामेकाक भोगसून मोगाचे भोगसण्याचे आनी एकवटाचे पूल बांदूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी सगळीं ह्या नोवेनांत वांटो घेतली. जेजू फाटल्यान वचून आमी मनीस जिणेस सोवे एकचार बांदून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां आदार दी बापा. सर्गींचे बापा, ही थोडी मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत. दर एक वांगडी आमी सांगता हाजीर आसलेलेचो तांचें जिवीत तुज्या हातान आमी दवरता. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मोच्या बाबा भयणांदो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या तसलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या नाके पवित्र आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समून आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्परा आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाचे देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरता. जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बरवाच्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच फुडें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेच घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेच मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. Soumia Jesu, ami oulogado, ami hikachite pieta. Dikli pauti tu boi bovanesun, ami tuci moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्खे पिंटे विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्योन बाप, फिलीप नेरी आमचो गवली बाप आनी सगळे याज्ञिकां वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक मोगान एकवटान जिवंक तोच सोर्गीचो बाप आमकां आपयता. आमी सगळीं म्हणुया. आमचे बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपलो इग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळिल्यांत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्यांक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय
आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी असतो सुम्या जेजू क्रिस्त मोगान एकवटान जिवंक तो आमकां आपयता ताच्या जेवणांत आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक शिवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो तुमचे शिवून तुमकां जेजूक शिवूंक दितली
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. एकवटान जिवीत जिवंक कृपानी बळ मागुया. प्रार्थया. भोव कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्या देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नावी. आमेन. बसुया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार आमी दिता. तुमी ह्या पवित्र जाग्यार आसतना पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारा सदांचीच पुरी रेकन्सिलिएशन कपेलांत तशेंच कावन्सिलिंगाक गरज आसा तांणी आमच्या रितिराच्या घरांत मदल्या घरांत वेची आमचे याज्ञीक भाव तुमच्या सेवेक आसात. आमची नवी कोंकणी बायबल डायरी 2023 कालूच उक्तावणी जाल्ली आसा आनी ती विक्रेक आसा. आमच्या पुस्तक शाळांक आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत हातूंत ती मेवता. आमच्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिंगपांक आनी आकारणींक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क आसा थंयसर तुमच्यान कंट्रिब्युशन दिवंक जाता. मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत्या सैमा मूर्ती अजापां जातात. तांचे वैजकीक मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोता तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, ह्या पवित्र जाग्यार येवन जायत्या जाणांक बरेपण आशिर्वाद पेकोवणी मेवलेली आसा. आयज फिलोमेना डिमेलो सांत इनिस्तान अशें सांगूंक लायता. गेल्या ऑक्टोबरांत म्हाका जोर आयलोलो आनी वचो नासलो. हांव हॉस्पिटलांत एडमीट आसली. जायत्या भाशेचे टेस्ट करचे पडले. टेस्ट करचे पयलीं हांव सदांच मानिवंत आग्नेलाक लागीं मागताली म्हजो रिपोर्ट बरो येवंक. म्हाका टीबी हॉस्पिटलांत पासून व्हेली पूण कांयच मेळूंक ना. थोड्या दिसांनी म्हज्या नोंडेचें चेडूं पिलार आयिल्लें. ताणें मानिवंत आग्नेलाच्या फणाची माती म्हाका पिवंक दिली आनी ते मेरेन हांव आयज पासून सारकें बरें आसा. मानिवंत आग्नेलाक दिन वाचता आनी बेगीनूच साताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाचे इश्टनो, भावार्थान केलेले मागणें देव जिरूल आयकता. तुका पेकोवणी जाय, तुका बरेपण जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुजो भावार्थ जागोय. आयज आमी जी आयलोली आसा, आमची इतिहासां घेवन, आमची दुयेंसां घेवन, आमच्या जिवितांत जे आयलोले, आमच्या कुटुंबांत जे आयलोले आसा ते सगळीं आमी घेवन आयलोली आसा. इश्टानो, ही सगळीं इतिहासां एकठांय करुया, मानिवंत आग्नेलाच्या हातान घालुया. घोडे जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागोवंक लायलेले आसा, तांचोय उगडास करुया. घोडे आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात, आमची दुयेंत आसात,
तांचोय उगडास करुया. हे वेळार घरी आमकां टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळयतात इश्टनू, तुमचोय भावार्थ जागुयात, तुमची इंतेसावां उबारात. ही सगळी इंतेसावां एकठांय करून इश्टनू आमी सगळीं उबी रावया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बाप्पा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोळपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव. वळा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचेय सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आमकां तूं साडू नाका. ह्या परदेसांत आमकां धाड, स्वर्गांत हांव तुजो आदार. हे गोंय आमचे लागींचे उंचा मोलाचे देणे. आग्नेलाचे पायणे आलोंक ताका भाग मेळ्ळे. आग्नेलाचे पायणे आलोंक ताका भाग मेळ्ळे. हे गोंय आमचे बागीचे उंचा मोलाचे देणे. आग्नेलाचे पायणे आलोंक ताका भाग मेळ्ळे. आग्नेलाचे पायणे आलोंक ताका भाग मेळ्ळे. एवांजेल रोजार पिडीवंताचेर मागणी आमच्या इगोर्जेंत जातले.